नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री मोदीचें आनीक एक मोठें पावल. अबुधाबीत पयले हिंदू मंदिराचें भव्य दिव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिराचें मोदीन उक्तावण केलें. 2018 मोदीनच देवळाची बुन्याद घाल्ली. देवळाचो 27 एकर आवाठ. 2 दिसांचे अबुधाबी भोंवडेंत प्रधानमंत्र्याची UAEच्या एमिरा बरोबर गांठभेट. संवसारीक फुडाऱ्यांचे बसकेंत उलोवप. भारत मार्टाचें उक्तावण. भारतीय जनसमुदाया बरोबर एहलान मोदी संवाद. संवसारीक मळार प्रधानमंत्री मोदीचे आनीक एक मोठे पावल. अबुधाबीत पहिल्या हिंदू मंदिराचे भव्य दिव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिराचे मोदीन उक्तावण केले. दोन दिसांच्या अबुधाबी भोंवडे वेळार मोदीन UAEच्या एमिरा कडेन गांठभेट घेतली. वर्ल्ड गव्हर्नमेंट समिटात वांटो घेतलो. अहलान मोदी परिषदेत हिंदू समुदायाकडेन संवाद. प्रधानमंत्री मोदीन भारत मार्टाचे उक्तावण केले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसींत जेन नेक्स्ट बदलाचें शिनाल. फुडारी सोनिया गांधीन राजस्थानांतल्यान राज्यसभे खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो. लोकसभेचे वेंचणुकेक रायबरेलींतल्यान ती फाटीं सरिल्ल्यान तिचे सुवातेर प्रियांका गांधी वाड्रा रावता म्हणून चर्चा. सोनिया 1999 सावन वेंचणूक लढून लोकसभेचेर वेंचून येता. आतां राज्यसभेंत पडीक जमनी वापरांत हाडून केंद्राच्यो शेतकी स्किमी घेवंक सरकारान धाराशिव अँड कंपनीक ऑन बोर्ड घेतिल्ले. आतां मेरेन तांणी केंद्राक 11 प्रकल्पांक 731 कोटींचे प्रस्ताव धाडिल्ले. एक प्रकल्प चालीक. एक PWDच्या तंत्रीक मान्यतायेक उरला. उरिल्ल्या 700 कोटींचे 9 प्रकल्प ऑगस्टा सावन हुमकळ्यात. पडीक जमीन वापरात हाडप आनी केंद्राच्या आदारान शेतकी मळावयले वेगवेगळे प्रकल्प उबारप ह्या हेतान गोंय सरकारान धाराशिव अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडाक ऑन बोर्ड घेतिल्ले. हे कंपनीन आतां मेरेन 11 प्रकल्पांक मेळून 731 कोटींचे प्रस्ताव केंद्राक धाडिल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक जाप दितना ही माहिती दिल्या. टेक्स्टायल मंत्रालयान साळावले कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज करपाक 10 कोटींची मंजुरी दिल्या. खोला, ओशेल, नेरूल, शापोरा नुस्तेमारी विलेज उबारपाक 24 कोटींचो प्रस्ताव. शेतकी खात्या सकयल 697 कोटींचे 9 प्रकल्पा खातीर ऑगस्ट 2023 प्रस्ताव धाडिल्ले. ह्या प्रकल्पात श्रेया क्रेज्यू प्रोसेसिंग युनिट, स्टिंगलेस मॉ फार्मिंग आनी प्रोसेसिंग युनिटाचो आस्पाव आसा. कोडार आनी काले फार्मात मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीचे ट्रेनिंग दिवपाक अपग्रेडेशन करप. शेतकी खात्याची तोका मिरामार एनेक्शर इमारत आनी मडगांवां MCO इमारत उबारप. पिका खातीर विविधताय हाडप. खाजन जमनीचो कायाकल्प करप. प्रायम शेतकी जमनीची राखण करपा खातीर कम्युनिटी एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारप. सरकारी येवजण्यो आनी शेतकी मळावयली मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीचेर जागृती करपाक कार्यशाळा घेवप. 6 म्हयने जाले अजून मेरेन केंद्रीय शेतकी मंत्रालयान 9 प्रस्तावांक मान्यताय दिल्ली ना. जाल्यार कुणबी विलेज प्रकल्प मंजूर करून हाडला म्हूण सरकारान आतां मेरेन 5 लाख रुपया फारीक केल्या. 731 कोटीचे 11 प्रकल्पांतले आतां मेरेन 34 कोटींचे प्रकल्प चालीक लागपाच्या मार्गार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फाल्यां BJPचे सगळे आमदार, मंत्री, BJPचे पदाधिकारी अयोध्येक रामलल्लाच्या दर्शनाक चल्ले.
आस्था रेल्वेक बावटो दाखयतना मुख्यमंत्र्याची घोशणा. देवदर्शन स्कीम खंय एप्रिलांतल्यान चालीक. 1400 मायज गोंयकार राम भक्तांक घेवन आस्था अयोध्येक गेली. 22 जानेराक रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठापना जाली. थंयच्यान प्रत्येकाक आस लागली ती रामलल्लाच्या दर्शनाची. मंगळारा गोंयांतले 1400 मायज राम भक्तांक घेवन आस्था रेल्वे अयोध्येत गेली. उक्तावणा वेळार आमी सगळे मंत्री आमदार तुमच्या वांगडा अयोध्येत येता म्हणून मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. मजगती आस्था रेल्वे फाल्यां फातोर्डेर अयोध्या पावपाक. मुख्यमंत्र्याकूय म्हूर्त मेळ्ळो. मुख्यमंत्री आमदार मंत्री आनी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक घेवन फाल्यां अयोध्येत चल्लो. गोंयकार राम भक्तां वांगडाच दर्शन घेवंक शकता. अयोध्येक कोण कोण वयतलो? अयोध्येक म्हणटा कोण कोण कितले जाण आसतले? फाल्यां सगळे आमदार मंत्री सगळे जाण वता. पार्टीचे पदाधिकारी वयता. आनी देवदर्शन स्कीम आहा पळय ती कितले जाणांक? देवदर्शन स्कीम जाली, बजेट आतां जालेली, एप्रिलांतल्यान चालू जातली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. अयोध्येचें दर्शन आटपून मुख्यमंत्री ST आरक्षण आनी पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो इश्यू घेवन मंत्र्यांक मेळूंक दिल्ली वतलो. लोकसभेची वेंचणूक तेंकल्या. वेंचणुकेची घोशणा चड करून मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत जातली. पयल्या सप्तकांत वेंचणूक आचारसंहिता लागपाचो अदमास BJPचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन उक्तायला. अयोध्येचे दर्शन आटपून मुख्यमंत्री ST आरक्षण आणि पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो इश्यू घेऊन मंत्र्यांक मेळूंक दिल्ली वतलो. यातना मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान येतले. दिल्लीक ते वेगवेगळे अपॉइंटमेंट्स आणि मिटिंग्स जातात, त्यामुळे ते दिल्लीक आसतले 16, कारण 17 आणि 18 2 दीस मिटिंग आसतले नॅशनल कावन्सिल. आणि ताच्या भितर हें आसा की आमचे ST रिजर्वेशनाक लागून कन्सर्न मंत्री आनी होम मिनिस्टराक मेळप हो एक भितरलो भाग आसा. लोकसभेची वेंचणूक तेंकल्या. नोटिफिकेशन बेगीनूच येतले. त्या खातीर बेगीनात बेगीन दोन्ही कचेऱ्यो उक्त्यो केल्यो. BJP प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो. नोटिफिकेशन आमचे येतकच म्हणजे निवडणुकीचे आमचे इन द सेन्स इलेक्शन कमिशनर जेन्ना नोटिफिकेशन काडटलो की निवडणूक ह्या डेटीर म्हणून, आनी त्या वेळाचेर लगेच, कारण प्रक्रिया सगळी हळूहळू वयर जायत आसा, सर्वे बाकीचे गोश्टी, आनी म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की सगळ्यो ऑफिसां ओपन करात. आतां आमी दोन्ही पार्लिमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफिसां ओपन जाल्यात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. व्हॅलेंटायन डे दिसाच उसगांवा विचित्र प्रकार. उसगांवचे मंथन गावडे म्हणटा ताचो थंयचे एके चलयेचेर खुनी हल्लो. सकाळीं चली कामाक वतना बाटली फोडून हल्लो केलो. चलयेक GMCत एडमीट केला. मंथनाक पुलिसेन उखल्लो. प्रकार कितें ताची चवकशी चल्ल्या. व्हॅलेंटायन डे दिसा एकतर्फी मोगाक लागून उसगांव मंथन गावडे ह्या चल्यान थंयच्या एका चलयेचेर खुनी हल्लो केलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या चलयेक GMCत शिफ्ट केला. आयज सकाळी उसगांव हांगासर एक इन्सिडेंट जाला. ह्या इन्सिडेंटान जे चली भुरगे आहा हेजेर एक भुरग्यान एटॅक केल्लो आसा. आनी हे चली जे आहा मयुरी वांयगणकर हे सकाळी 6 वरांचेर मशरूम फॅक्टरीन कामां वचपा भायर सरलेले. आनी ज्या वाटेन हे येताले त्याच वाटेन हो भुरगो रावल्लो आनी तांणी तेजे तकलेर ती बॉटल मारली. सद्या हे चली आहा हे GMCन सद्या एडमीट आहा आनी आयकूंक येयला ते सिरियस आसा म्हणून. त्याच प्रमाणे हे जो भुरगो आहा तेकाय जो मंथन गावडे हेकाय हो उसगांव भागांतलो तेकाय बीन पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. ही जेन्ना 1.5 म्हयन्या पयलीं अशीच ह्या चलयेक जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली की हो भुरगो असोच आपल्याक सतयता म्हणून, तेन्ना फोंड्या पुलिसांनी तांकां दोगांकूय उसगांव आउटपोस्टाचेर आपोवन दोगांकूय बसोवन तांची समजूत घातलेली आनी ह्या भुरग्याक शिटकावणी दिल्ली की तेज्या वाटेक वचचो ना म्हणून. पण हे 2 म्हयन्या उपरांत आयज ही अशी घडणूक जाली आनी तेणें ती बियरची बॉटल आहा तितूर तेणें ती तकलेर मारून ताका इंजर्ड केल्ले आसा आनी सद्या ते सिरियसली म्हणल्यार GMCन एडमीट आहा. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हरमला गेरकरवाड्यार टेम्पररी परमनंट धरून 250 वयर बेकायदेशीर स्ट्रक्चर. तांकां शोकॉज काडटात. GCZMA हरमल पंचायतीच्या हायकोर्टांत एफिडेवीट. केस 26 फेब्रुवाराक दवरल्या. पंच म्हूण कित्याक नेवचो न्ही म्हूण पंच बेर्नार्ड फर्नांडीसाक शोकॉज काडल्या. पंचायत संचालकाची कोर्टात जाप. बेर्नार्डाची जाप येतकीच खंय 4 सप्तकां भितर फुडली एक्शन. Sir, what happened today in that Arambol illegal structures matter?
In Arambol, illegal structures on the beach, the Panchayat filed a report today pointing out some 33 illegal constructions. Now, based on that report of the Panchayat, the High Court has directed that the Pollution Control Board should find out whether these people have any permissions from them, and thereafter, if these permissions are not there, they are ordered to be sealed by the High Court. So this is the fate of these 33 structures. The Coastal Zone Management Authority has also filed a report pointing out some additional 48 structures which are illegal. So that is how CRZ authority has now completed the inspection and submitted the report. Totally, we have found around 217 structures which are illegal, and show cause notices will be issued to all these structures by the CRZ. It is in the ward number 4 of Arambol. Same ward where this case is entirely now about that ward, Girkar ward, that area. मडगांव वेस्टर्न बायपास हायवे प्रकल्पाक कळाव केल्ल्यान हायकोर्टान कॉन्ट्रॅक्टराक सोलून काडलो. कॉन्ट्रॅक्टराक लागून लोकांक कास्तीक जाता म्हणून कोर्ट तापलो. प्रतिवादी PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन 21 फेब्रुवारी मेरेन वेस्टर्न बायपासाच्या उरिल्ल्या कामां विशीं सविस्तर म्हायतीचें एफिडेवीट दिवचें म्हणून ऑर्डर. वेस्टर्न बायपासाचें काम पुराय करूंक आनीक कांय वेळ जाय म्हूण गोंयच्या PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी NG तारमत जॉयंट वेंचरान हायकोर्टा कडेन मागला. मे एंडा मेरेन वेळ दिवचो म्हूण PWD मागता जाल्यार कंपनीन सप्टेंबर एंडा मेरेन वेळ मागला. मंगळारा कोर्टात सुनावणे वेळार हायकोर्टान वेस्टर्न बायपास हायवे प्रकल्पाचे कामाक खूपच वेळ लागला म्हूण नाराजी उक्तायली. डेडलायन फाटल्या 31 डिसेंबराची आशिल्ली हायकोर्टाचे निरीक्षण अशें. योग्य कारण नासतना कंपनी वेळ काडत चल्ल्या. कंपनीचो वेळ काडपाचो इतिहास आसूनय सरकार तांकां एका फाटल्यान एक कंत्राट दीत चल्ला. एक काम अर्दवट सोडून दुसरें काम हातात घेवपाचो प्रकार चल्ला. Western bypass, today the application was filed by the contractor as well as the state government for extension of time for construction of that portion of certain portion which is an elevated portion. Now this matter came up today. Now the matter is kept in the next week for the purpose of filing an affidavit by the contractor giving details as to which works are completed, which are yet to be completed, and how much time exactly is required to be there for the purpose of completion of the work. Now the state government is also supposed to file a status report giving details as to what is the work that is pending to be done and in what manner this work is required to be done. Those affidavits and compliance report, or rather a status report, will be filed on the next date, and the High Court will decide as to how much time the work requires to be completed. We have sought a time up to the end of month of May for completion of entire civil work except for the asphalting. So now the matter will be taken up by the High Court in the next week. सुनावणी 26 फेब्रुवारी मेरेन दुखलून हायकोर्टान PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक एफिडेवीट दिवपाक 21 फेब्रुवारी मेरेन प्रास दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. उत्तर गोंयांत फाटलीं 25 वर्सां जालीं कमळ फुलोवपी जनतेचे BJPन उपकार मानले. BJPची उत्तर गोंय वेंचणूक कचेरी म्हापशां उक्ती. कार्यकर्त्यांनी बुथांची जबाबदारी घेवन जैताची मार्जीन वाडोवची म्हणून खासदार श्रीपाद भाऊचो उलो. भाऊची तोखणाय करून मुख्यमंत्र्यान भाऊच उमेदवार म्हणून शिनाल दिला. इलेक्शन आमच्याकडे कसलेय पद असू, जबाबदारी कितली दिली असू, परंतु एक बुथाची जबाबदारी आम्ही प्रत्यक्षात आम्ही जर घेतली आणि 50 प्रमुख आमकां सगळ्यांना मिळून तो बूथ जर कॅटर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता जे कितें मार्जीन भारतीय जनता पार्टीचे आसा त्या मतदारसंघात किंवा सावथ गोवा तेतूंच्यान निश्चितपणे आम्ही आनी एक खंय तरी 100 मतांची भर घालपाचो प्रयत्न जर प्रत्येकान जबाबदारी घेतली जाल्यार म्हणजे आमच्या अपेक्षे भायर रिजल्ट येतलो अशें म्हाका सांगत दिसता आनी ती जबाबदारी तुमी पूर्ण करची अशी हात जोडून विनंती करता. आणि व्हेरी फ्यू सीट पुराय देशात हार्डली असे 10 ते 12 सीट्स असलेले त्या जाग्यार एकाच भारतीय जनता पार्टी निवडून येता, पण एकूच मनीस 5 सापडी निवडून येवप हे खूप कमी सीट आसा. आणि निश्चितरित्या आमकां अभिमान आसा, आमकां कार्यकर्ते म्हणून अभिमान आसा. कडे अजून तिकीट डिक्लेअर जावंक ना तरी सुद्धा आम्ही दक्षिणेतले ऑफिस ओपन केले, आम्ही उत्तरेतले ऑफिस ओपन केले. आमकां खात्री आसा, आमकां विश्वास आसा जाता तितके बेगीन आमकां तुमकां जाय तोच कॅन्डिडेट परत एकदा हांगासर निवडून दिवपाचो आसा. आमकां तुमकां जाय त्याच कॅन्डिडेटाक तिकेट मेळपाची आसा. काही बंधन असल्या कारणान हांव डायरेक्ट तरी नाव घेतो ना, तुमकां सगळ्यांक मेळा. जय जय श्रीराम. भारतीय जनता पार्टीचा
आपकी बार आपकी बार गव्हर्नर डिस्क्रिशनरी फंडावर बी राज्यपालाची 2,000 मायज कॅन्सराचे दुयेंतीक 25,000 रुपयांची मजत आज आनीक 160 जाणांक मजत दिली. मजगती राजभवनात कावी कला कार्यशाळा जाली. कांय दिसां फाटीं दिवचले कावी कला पळोवंक गेल्ले कडेन गोंयची कावी कला सांबाळूंक कार्यशाळा घेवपा विशीं राज्यपाल उलयल्लो. गव्हर्नर डिस्क्रिशनरी फंडा वरवीं राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय कडच्यान 2,000 मायज कॅन्सर दुयेंतींक 25,000 रुपयाची मजत आयज 160 जाणांक मजतीचो हात. Somewhat almost entire amount is giving to patients, that cancer patient as well as dialysis patient, 25,000 rupees each giving. Now more than 2,000 people we are distributed. Today 160 patients are given. So in a way Rajbhavan is always we are visiting the villages and giving it. Now that visit is over. That is why today 67 patients we have distributed, and others will be through Tahsildar in their houses it will reach. It's a wonderful scheme, because instead of coming Rajbhavan and giving application, nothing is there. The local MLA or responsible persons, they are giving the list and we are doing it. मजगती राजभवनात कावी कला कार्यशाळा दवरली. गोंयची कला सांबाळूंक राज्यपालाचो यत्न. Anyway, we will focus more and more on that fields. Haveri Art Workshop reaches a wider art community in Goa. I am first of all thankful to the first people, because even Gandhi's Smriti Day and the West were there. All are not proper attention was not given by first people due to their hectic activities. They have no time. But this time, when I visited the Bichol in that area and declared this workshop, this endeavor, maximum importance is given by the Goan press. People are supreme, and we are all bound to work for the people. And that is why, protocol-wise, I am always a violating person. Worker and our two persons, one is from Navy and other is from Goan Police. In their inner mind, actually, they may consider me as a violator of this protocol. And he excuse me for that. We are all for people. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत आणि चेतन गवस. प्राचिताचो काळ लँड सीझन सुरू. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडेचे मिसांत वांटेकार जाले. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकाच्या कपलाक पवित्र भस्म लायता. फुडले 40 दीस हो प्रायश्चित्ताचो काळ चालू उरतलो. इस्टराक लँड सीझन सोंपता. अपराचित काळ वर्सान वरस देव आमकां दिता. एक संवय कशी न्हय, पूण कुरपेचो काळ तो. आमकां ओदीक आपल्याशी लागीं हाडूंक आनी आपले कुरपेन भरूंक आनी आमची सोडवण सोडून घेवंक. It's a season where we improve and change our old ways so that we become a little holier. We improve our relationship with God through prayers, through almsgiving, through service and charity of others. This ash is a reminder of us, for us, that we are come from dust and we will return to dust. एक मोगाचो काळ तो देवान आमकां दिला. एक देणे कशें, एक उपाय कसो. जर तर आमी वचतो आमी पात्रान कडल्यान पयस येता बापाच्या कोपान ती तो शुभ काळ परतून येवचो बापाच्या आमकां आपोवणें. शुभ काळ तो होच, तरुणाचो वेळ तो होच अशें म्हणून आमकां देव आपयता. आनी जो प्रभातान आमकां एक आनीक संदेश दिता. तुमची आंगोसरां न्हय, तुमची खाड सांगता.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, स्टार्टअप ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.